फाटले 2 दीस पुराय गोयात पावसान धुमाकूळ घातला। राजधानी पणजेक आणि पुराय गोयाक पावसान झोडून काढला। काल 8 जुलयाक सकाळी 8:30 वरांचेर हवामान खात्यान पणजे वाठारात 360.8 मिलीमीटर म्हळ्यार 14.2 इंच पावसाची नोंद जाल्या अशी माहिती दिली। फाटल्या 70 वर्सांतलो जुलय म्हयन्यात एका दिसात पडिल्लो हो सगळ्यात चड पावस आसा। ह्या पावसान पणजे सिटीचे ह्या कामाचो सुमार दर्जो म्हळ्यार एवरेज दर्जो दाखोवन दिला। स्मार्ट सिटीची कामां फक्त पणजे शारांतच न्हय तर रायबंदरा वाठारांत लेगीत जाल्ली। 50 दीस रायबंदरचो रस्तो येरादारीक बंद दवरून ही कामां हातात घेतिल्ली। ड्रेनेज चेंबर बांदून जाल्या उपरांत रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम हातात घेवपा जाय आशिल्ले, मात हे काम अजिबात जावंक ना। पुराय रस्त्यार फोंडकुलां आनी खडी लेगीत पातळ्ळ्या। ही फोंडकुलां आनी खडी रस्त्यार अपघाताक आपोवणे दितात हे मात खरें। हो खराब रस्तो ह्या रस्त्यार येरादारी करपी लोकांक फक्त अपघातच न्हय तर फाटीचो कोणो मोडून लेगीत आड उडोवंक शकता अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या। आयतार दिसा ह्या वाठारांतल्या कांय दुकानांनी झरे फुटिल्ल्या भशेन व्हांवपाक लागिल्ले। घडये स्मार्ट सिटीच्या सुमार कामाक लागून उदकाक पाजरपाक वाट मेळिना लेगून हे झरे फुटिल्ले आसूं येत असो एक अदमास आसा। ह्या पावसान स्मार्ट सिटीच्या कामात परत लक्ष घालून ही बऱ्या तरेन करून घेवपाक गरजेचें आसा हे दाखोवन दिलां। नाजाल्यार पणजे शार आदी आशिल्ले तशी दलदल परत जाव येता अशी खंत सुद्धा प्रत्येकाच्या मनान आतां येवपाक लागिल्ली आसा।